इट इज गुड. आज बसून सुदीन ढवळीकरान जें काम केलां तें बिझनेस रूल्स, फायनान्शियल सर्क्युलर्स आनी गव्हर्मेंट सर्क्युलाच्या भितर रावन काम केल्लें आसा. अंदाधुंदी कारभार आज पसून म्हज्या माध्यमांतल्यान जालो ना म्हणून म्हाका ऑफिसर्स मानता, IAS ऑफिसर्स मानता. हांव इतलेंच दीपक पावसकाराक सांगता ताणें जें कितें उलयलें ताचेर की ताणें पयलीं बिझनेस रूल्स स्टडी करचे. त्यानंतर कारण काही गोष्टी बिझनेस रुलांतल्यान ज्यो आसता त्यो आमचे कडेन आसता आनी काही तो जो उलयता तो मेजरमेंटाचेर उलयता, एक्झिक्युशनाचेर उलयता, त्या हेतून आमी खंय येता. आमी आमचे लेवल पयशे दिवपाक हांवें पावर घेवना. पयशे दिवया आमकां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक हांवें पावर दिल्या. आज म्हाका कोणी सांगलें सगळी पावर तो हाडपा पळयता म्हणून. हांवें ज्यो पावर दिल्या त्यो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा आनी दुसरो फायनान्स डिपार्टमेंटाचो एसिस्टंट जॉयंट सेक्रेटरी जो आमचो आसा ताज्या माध्यमांतल्यान ते पयशे येता आनी तांचे असले फालतू गोश्टीत सुदीन ढवळीकार केन्ना आसचो ना किंवा सबस्टँडर्ड काम करपाक सुदीन ढवळीकार हाडचो ना. आज परत कितें जालें, जी फायल हांवें जुवारी ब्रिजाची रोल केल्ली ती तो रोड जाय म्हणून आज सुद्दां जालो न्हय. जो रोड आमी वेर्ना टू कोर्तालीम नवो रोड बांदपा पळयताले पॅरलल टू रेल्वे, तो जाय म्हणून असो हें जालो आनी तो अडकला. कारण ते त्या वेळार पॉलिटिक्स जालें पूण त्याची गरज आशिल्ली आनी तें आज जालें. तांणी जर कितें त्या बिझनेस रुला भायर हांवें कितें केलां जाल्यार अवश्य तांणी काडचें भायर, म्हाका काय ना.